वो सर्वे नंबर 101 मोरमी ओपिका रेवन्यू विलेज आणि मेरशे विलेजीन पडटा. लास्ट डिसेंबर आमी हांगा कंप्लेंट केल्ली मेजर डिस्ट्रक्शन हांगसर जाल्लें, लँड फिलिंग जाल्लें, मागीर गार्बेज डंप जाल्लो आनी जे लो लायंग एरियाज आनी जे 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 टायडल हे आसा कोस्टल झोन आसा थंयसर डंपिंग केल्ली. सो ताका लागून मेजर सगळ्या डिपार्टमेंटांनी इन्स्पेक्शन केल्लें. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेन्ना येयल्लो, आतां तेंच्यान परत आतां तांकां वयरच्यान ऑर्डर येयला, कंप्लेन येयला की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान की परत करपाक जाय म्हणून. कित्याक कल्टिवेट कोण हांगा कल्टिवेट करता, कसले तरेचे कृशी कार्ड्स हांगा आहा ते आयडेंटिफाय करपाक आनी कोणी डॅमेज केला ताचेर एक्शन घेवपाक तेंच्यान आयज इन्स्पेक्शन केल्लें. सद्या तांकां कोण कल्टिवेट करता म्हणून हे सायडीक तरी मेळोंक ना, कित्याक 7,000 स्क्वेअर मिटर म्हणटा तो आनी हो जो डंप केला तो ओन्ली 3,000 स्क्वेअर मिटर्स आसा. सो ताका लागून ते आयडेंटिफाय करतले आनी ते सायडीच्यान परत इन्स्पेक्शन करता तेणी सांगलां. हांगासर आमी पळोवपाक शकता की वेट वेस्टूय हाडून हांगा लोक उडयता. हो तुमी पळोवंक शकता. आमी लास्ट टायम एक प्रेस घेतलेली की सर्वे नंबर 6/2 आसा मेरशे पंचायती, थंयसर जो गार्बेज MRF आसा थंयसरचो एक इल्लिगल गार्बेज डंप करता आनी थंयसर हांगसर आमी सांगलेलें की थंयसर एक असल्यो थंयसर टँकी आसा म्हणून. सो सेम ARP टँकी हांगसरूय आसा आनी तोच तो जॉन फेर्नांडीस कोण म्हणटा तो गार्बेज कलेक्टर एनवायरमेंट सर्विसीस तेजी कंपनी आहा तोच हांगसरूय तोच करतलो. आनी ताचेर ऑलरेडी जो GCDM CRZ ऑथॉरिटी आसा तेणी ऑलरेडी ऑर्डर पास केल्ली आसा ती ताका दोगांकूय जो कोण अब्दुल्ला आसा टॅनंट आनी कोण तो जॉन फेर्नांडीस आसा ताका FIR करची म्हणून. आनी हे सगळे जे आसा पळय मामलेदारान ऑलरेडी सांगला की रिस्टोर करपाक जाय, मात तरी पूण आजून स्लो गतीन काम चलता. सगळी इंटर डिपार्टमेंटाची हे आसा पळय कोऑर्डिनेशन आहा पळय ते खूब वीक दिसता. कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट परत आनी एकदां येयला 6 डिसेंबर 2022 आमी कंप्लेंट केल्ली आनी आतां सप्टेंबर परत येवन ते करता. कित्याक करता म्हाका खबर ना.